Yarnika Kyokardium, Sogli Ubi Round, Gayan Korea, A31, page 16. That's not no one to come. Service for a class devil. That's not no one to come. Oh, for to both veda to chi moima so glad father to both. No man to come. Service for a class devil. Sasnan, no man to come. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. इश्टानो, आयज आमी बागेवन तातूंत मान दिवंक हांगासर आयिल्लीं आसात. तेच भाशेन पवित्र सभा आयज बागेवन इरिन्यो हो धर्म उद्योक्ष आनी रोक साक्षाचे उगडास करतात. बागेवन इरिन्योवान पवित्र सभेक जायती गिरेस्तकाय दिली. केरी भाशेन बुरोवप करून तो धर्मशास्त्री आसलो, धर्मोद्योक्ष आसलो. आनी ह्या पासत जेन्ना पवित्र सभेचेर फुटीचे वादोळां उपरासलीं जावं कोटे शिकोवणेची वादोळां उपरासलीं तेन्ना ताणें आपलेच बुरोवप करून प्रवचन करून पवित्र सभेक जायतें दिलें आनी ह्या वादोळांतलीं निवारलीं. त्याच देव बापान ह्या ताका बागेवन इरिन्योवाक एक हातियार कशें वापरलें. आयज आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेतना कितें भाशेन मागुया आमचे जिवितांतल्यान आमी ह्याच देवाक साक्षी दिवंक जेन्ना आमच्या जिवितान वेगवेगळी आनी किरीत भाशेन पवित्र सभेन वादोळां उपरासतात जावं ती फुटीची कोटे शिकोवणेची आमकांय देवान हातियार करून वापरूंक मागुया. आमची पातकां आमची चुकी ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया आनी देवाचें बोगसणें मागुया. म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत बगयन सदांच सांगपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनेनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. हे मीस हांव भेटयतां आर्गाशमोनान फ्लोरियानो फेर्नांडीसा पासत ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागूं. तेच भाशेन
आमची देसावां हे वेळार आमी देवाक उबारुया जावं जायत जाण वादोळाक सांपडलीं आसात जावं लोग्नीक साक्रामेंताच्या वादोळाक जावं पिडयेचे वादोळाक जावं ओनितीच्या वादोळाक आनी सबार असलीं वादोळां उपरासलेलीं आसात तीं बागयोन दादोनीच्या हातान घालून देवाचो आदार आलाशिरो मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा स्वताच्या आनी शांतीच्या बापा धर्मदुतांचे शिकवणे तुवें पवित्र सभेक दिल्लो बाबा मनशाच्या जोगड्या वरवीं दोंडोल ना जावन आनी चोगले पवित्र सभेन तीर शांती सांबाळून बागयो दिरिन्यो तुजो धर्मोद्योक्ष आनी रोगसाक्षी मोरपोरयान वावू उरलो ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ आनी मोग वाडोय आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून तुजे शांतीन आमकां सांबाळ. आमच्या सोमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुता दुवानो तुमचेर विरुद्ध म्हणजे इजिप्त देशांतले हांवें भायर काडलां त्या सगळ्या घराण्यांचेर विरुद्ध सर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. पृथ्वी वेल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखतां. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां खास लावंक वेता. आदी फुडेंच येवजिनासतना दोग मनीस बरोबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळनासतना रानांत शिव गरोज घालतात. आपणे कांय धरिनासतना शिवाचो पेटो किवची मारता. फास मांडिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळनासतना जमनी वेलो फास कोण तरी काडटा. शारांत तुत्तुरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारांत नश्ट येता. तेच परी सर्वेस्पोर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शिव गरोज घालता कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावूंक जायत. देवान सोदोमाचें आनी गोमोराचें निसणटण केलें तशें हांवें तुजें निसणटण केलें आनी तुमी एका उज्याच्या इंगळ्या परी जाल्लीं. तरी तुमी म्हजेशीन पोत्तून येवंक नात. उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायला ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेता आनी हांव हें तुजे विशीं करूंक वेता. देखून इस्रायला तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हणुया तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तो तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. ओनीत कोत्तल्यांक तूं विटेताय. फोटकिऱ्यांचो तूं नाश कोत्ताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांठाळो येता. जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान
तुज्या घरान भितर सरूंक मेळ्ळां भोगतीन तुका वंदूंक तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नोमान कोत्ता जबाब तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूं उबी रावुया सर्वेस्परा, 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 soy, soy. सर्वेस्परा, 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 soy, soy. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां सर्वेस्परा, 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 soy, soy. सर्वेस्परा, 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 soy, soy. सर्वेस्पूर तुमची सवे आसूं तुमची सवय आसूं मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमान तुका सोम्या जेजू एका होड्यार चडलो ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी ओवचीतूच इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की लारां होड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं पूण तो न्हिदलोलो आसलो लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें आमकां वाटाय सायबा आमी बुडटांव आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी इतले बिजूड कित्याक होलक्या विस्वासाच्या मनशानो मागीर उठोन ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम तोंडाय जाली हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले कसलो मनीस गाय हो वारो आनी दर्या लेगून ताचे आयकतात जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता इश्टानो वादोळांक देव आलाशिरो जायते पावटी वादोळांक देव आदार जावन येयला हें आमी जाणा गेल्या वर्साक जेन्ना सायक्लोन तौक्ते हो मायाचे 17वेर आयलो केरीत भाशेन कर्नाटका गोवा महाराष्ट्रा गुजराताक जायते निसणटोन लुकसण केलें आनी जायते जाणांक जावं ती झाडां पडोवन लायट वचोन त्रास पडले तो वेळ कोविड-19चो सेकेंड वेव चलताली लोक पिडेंतूय आसलो आनी अकस्मात हो सायक्लोनूय आयिल्लो हें जाल्लें आसतना एक ओस्तोरेच्या जिवितान घडलेली घडणी ही अशेंच मायाचे 17वेर जेन्ना गोंयांत तो सायक्लोन पावलो जावं ती आरबी सोमदिरां जायतें वारें सुटोन पावस पडोन लायट नासली ही ओस्तोरेचे दुर्बळ ओस्तोरी बाळ्या एकलीच रावताली तिचो दुयेंत आसलो देर आसलो तिचो परमस करताली तिचें घर दोंगरा हाला म्हणटूच पावसाचें सगळें घोसघोशान उदक येवंक लागलें तिचेर आकांत आयलो कांपेरो सुटलो हें सगळें उदक आपणाच्या घरांत भितर सरतलें आपणाक लुकसण येतलें म्हणून घरांत आसले आल्तारा शिकून ती गेली मागणें केलें तेणें सायबा आमकां सांबाळ आनीक आल्ताराक आसलेली रामाची चुट्टी काडलीकूय आनी घराच्या उंबऱ्यार दवरली देवा तूंच राख म्हणून उदक मात पूण भितर सरोंक ना ती सुरक्षीत उरली इतलें घोसघोशा हे दोंगरावेलें उदक येतालें पूण घराक कांय जावंक ना तेच भाशेन हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना सगल्या शेजाऱ्यांगेर वेतालो आनी आमच्या शेजाऱ्याक एक घर आसलें व्हडलें घर आतां तें नाच थंयसर आतां बिल्डिंगां बांदल्यात आनी ह्या घरांत एक व्हडलें जेजूच्या काळजाचें पायणेल आसलें इतलें व्हड तें मनशां इतलें व्हड पळोवंक बरें दिसतालें आनी त्या घरांतलें सिरवीदोर आसलें
ताणें सांगलें पळय हें पायणेल काशेल्लें तें 1 रुपयान त्या काळार घेतलेलें. जेन्ना हें पायणेल एका बोटीन तारवान प्रवेश करताले ही बोट अकस्मात वादळाक सांपडली. सगल्यांनी त्या पायणेला लागीं मागूंक लागले आनीक त्या वादळांतले सगळीं सुरक्षीत उरलीं. तेन्ना हांव त्या पायणेलाकूय मान दितालें. आमचेच हांगासर शिवोली जेन्ना आरबी समुद्रांतल्यान पुर्तुगेज वेपारी वेताले 2 जाण तेवूय वादळाक सांपडले. तांचे लागीं सांतांतोनीची मुर्ती आसली. ते मागूंक लागले सांतांतोन तूं आमकां सुरक्षीत जाग्यार पावय थंयसर आमी तुजी इगोर्ज बांदतल्यो. आनी तांकां सुरक्षीतपणी ह्या शापोरा न्हंयेंतल्यान हांगासर पावयले. थंयसर फुरीस बांदला आनी सांजाच्या दिसाक त्या फुरसाक बोटीन येवन डेकोरेट केल्ल्यो बोटीन येवन थंयसर कपेल घालतात. तेच ते वेपारी हांगासर फ्रांस्कन मोटवाशे आसले तांकां मेळ्ळे आनी इगोज बांदूंक ताणें आदार दिल्लो. तर आमी पळयता आनी आमचेय लागीं जायतीं उदाहरणां आसतलीं. देव जेन्ना वादळाक मोळाक सांपडटा आदार कसो आलाशिरो कसो पावता. कित्याक वादळ जिवितांत जायतो कांपेर वाडटा, जायती भिरांत हाडटा, जिवाकूच भिरांत आसता. आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता थंयसर आमकां तोच संदेश मेळटा. जेजू वादळाक सांपडलेल्या आपल्याच आपोस्लांक शिसान आदार कसो जाता. कित्याक देवान ही एक घोडणी ही मिलाग्र करून दवरली काय? कित्याक हीच घोडणी परत परत वाचून परत परत नियाळून आमच्या मनांत घालून ही जितलीं वादळां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसात तांकां एकूच जबाब, एकूच आदार, एकूच आलाशिरो तो म्हणल्यार देव. आमच्या जिवितांत कसलीं वादळां आसात काय? जायते भाशेचीं वादळां आसात. पयल्या वाचपांत आमकां वेगळेच भाशेचीं वादळां मेळटात. वादळ पातकाचें, वादळ ओनितीचें. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आतां आमोस प्रवादी दक्षिण राज्यांतलो देवाचो प्रवादी. तो देवान सर्वेस्परा देवान सांगलें तूं वच उत्तर राज्यांत वच. कित्याक तो लोक पातोक आदारून देवा कडसून पयस वेता. आनी कसलें पातोक? ओनितीचें पातोक. जीं आसलोलीं आसलीं, आस्तीक आसलीं ती दुर्बळांची कात काडटालीं ओनीत आदारून. जावं ते दुडवा वाटेन जावं ते दुसरे वाटेन ओनीत आदारून तांकां बड्या कोश्टायतालीं. आनी हें पातोक आदारून देव पोरजा देवा कडसून पयस वेताली. तो देवान आमोसाक धाडलो वच थंयसर ओनितीचें वादळ उपरासलें आसा, समाजीक ओनीत जाता थंयसर वच. तांकां सांग की तुमी हें पातोक करतात आनी पातकाच्या वादळाक सांपडटात. जरी तर तुमी तुमचें जिवीत बदलिनात तुमकां कास्तीचें वादळ येतलें आनी ही कास्तीचें वादळ तुमकां गिरासतलें. आनी हें वाचप आमी वाचलां तें पयलें वाचप आयकलां तें परगोटलां तें ती आमकां तेंच सांगता. वायट केलां ताका कास्त आसा, जिवीत बदलात. आयज जरी तर आमी समाजाची नदर मारीत समाजूय ओनितीच्या वादळान सारको बुडलेलो आसा. ओनीत सगल्याक जाता आनी हेंच ओनीक मनशाक पातकाच्या वादळान गिरासून दवरता. जरी तर हें पातक ही ओनीत जरी तर मेकळी जायना आमकां कास्तीचें वादळ एक दीस जरूर आसतलें. खंयसरूय वच ओनीत आसाच. म्हाका म्हजो वावर फुलोंक जाय, म्हजो धंदो फुलोंक जाय म्हणून हांव दुर्बळांचेर पांय दवरतां, तांचेर ओनीत आदारता. खंयसरूय वच तूं शिक्षणीक मळार देखून जरी तर शिक्षणीक मळार आमी गेले शिक्षणांतल्यान आमची जाणवाय वाडटा, गिन्यान वाडटा, पूण थंयसरूय ओनीत तितलीच आसता. जावं थोडीं भुरगीं खोस त्रास करून बाळे शिकतात, वावर करून दीस रात काडून शिकतात, पूण दुसरीं थोडीं भुरगीं कॉपी मारतात, तितलेच मार्क्स घेतात. पूण ओनीत इनजस्टीस कोणाक? जीं भुरगीं बाळ्या कश्टोन दीस रात काडून शिकल्यात. आमकां दिसतलें कितें आतां आमी तांचें कितें वेलां? ना, चोरून वेलां. तांकां फावो आसलें पोजिसांव आमी चोरून वेलां. तेच भाशेन शिक्षणीक मेळ्यार असलें ओनीत जाता. जावं तीं दुसरीं भुरगीं म्हळ्यार शिकतात, वावर कोत्तात, एग्जाम आन्सर कोत्तात, पूण थोडीं आसात
दुसरी पद्दत वापरतात गेम्स ऑफ गुड्स. कितें करतली? टिचरांक मस्के मारतली, बरें बरें तांकां व्हरून दितली, आनी हे वाटेन टिचर मागीर बायस जाता. ह्या भुरग्यांक चड मार्क्स घालता. जायत्यो टिचर नीट आदारतात, तुज्या परफॉर्मन्साक पळोवन, तुज्या हार्डवर्काक पळोवन मार्क्स दिता. पूण जायतें असलें जाता, म्हजें भुरगें म्हाका कितें दिता, आवय तें म्हाका गिफ्ट हाडटा, त्या पासून हांव ताका चड मार्क्स. आनी असलें जाताच. कोणाक एडमिशनां मेळटात? कोण चड दिता ताका, आनी कोण शिकता, कोर्स करता ताका बाळा सदांच फाटीं. वावराच्या जाग्यार देखून ओनीत कितले जाण एजंट्सां बळी वेतात. बाबा आपणाक काम दितलें, मेळटलें, दितात. जायते कोर्स वाडून जोडलेली जोड देखून घालतात. पूण एक फावटी हेच एजंट चोरयां तांकांच फटोवन वेतात. ओनीत आदारली. ओनीत सगळे कडेन खंयसरूय दोळे मार, थंयसर ओनीत आसाच. आनी हें ओनितीचें वादळ समाजान वाडटा, फुलता, आनी आमकां बरें दिसता. सादे वस्तू देखून जावं भुरगें जल्माक आयलें, चेडो जाल्यार आमी पेडा दितल्यो, चेडूं जाल्यार जिलोबी दितल्यो. कित्याक काय? चेडवांक जिलोबी लायक म्हणून? ना, तातूंत ओनीत आसा. चेडूं तें जिलोबी दिया, चेडो जाल्यार पेडा दिया, बरें पेडा. ओनीत सगल्याक आसा. आयज हें ओनितीचें वादळ आमी काडून उडोवंक जाय. दुसरें एक वादळ आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा, तें म्हणल्यार भावार्थाचें धर्माचें वादळ. जेजूक खबर नासली काय वादळ जाला म्हणून. गालिलियाच्या ह्या समुद्रान, दोरयान वादळां येतालींच. अकस्मात व्हडलीं व्हडलीं ल्हारां येतालीं. जाणा आसलो जेजू, आनी तो जेन्ना आसलो पळण करतालो, वादळ आयला म्हूण ताका खबर आसली. इतलें वादळ, बोट हालता, आवाज येता, तो सुस्त न्हिदोंक जाता काय? ना. घोडी जेजू हास्या न्हिदलोलो जायत, पर्पजली न्हिदलोलो जायत. पळोवं हे म्हजे आपोस्ल कितें कोत्तात ते. कित्याक? तारूं व्हडें जाता एक कुणा पवित्र सोबेची. उपरांत जेन्ना पवित्र सोबेन ल्हारां वादळां येतलीं तेन्ना हे म्हजे फुडारी आपोस्ल कितें कोत्तले, कितलो तांचो भावार्थ आसलो, हें तपासूंक जेजू सोदतालो जाय. आनी तें जालें. जेजू तांचे सुरी आसलो. इतले सगोट दीस ते जेजू सांगाता भोंवले, पूण भावार्थ उणो आसलो. आनी ह्याच पासो जेजू कुलो मारता, आदाराक पाव आमी बुडटात म्हणून. तेन्ना जेजू म्हणटा, कित्याक तुमी इतले भिजूळ? हांव आसतना. भावार्थान धर्मान वादळां उपरासतात. आयज जाची हांव उगडास करता बागयंत इरिन्यो, धर्म उद्योगस्त, धर्मशास्त्री जायतें बरोवप केलें ताणें. पवित्र सभेक जायते देवशास्त्राची गिरेस्तकाय ताणें दिलें. जेन्ना आड शिकोवन उपरासताली, जावं ते नॉस्टिसिजम, हेरेटिक्स हे येवन कितें कितें सांगताले, बरोवप करून देवानूच ताका एक हातयार कशें वापरलें. ह्यो फुटी पडपाच्यो आसा, थंयसर तूं राव. वादळ, फुटीचें वादळ उपरासलें तेन्ना. तेच भशेन जेन्ना धर्माचेर आड आयले, जावं कितले पयल्या क्रिस्तांक मारतीर कशें मारले, कोश्टायताले, दोगडायताले, तो तांचे सांगाता आसलो. लियोनचो बिशप कसो फ्रांसाचो, थंयसर तो रावलो, आपल्या जिविताची गोवायकी दिली. भावार्थाच्या धर्माच्या वादळान तो थंयसर रावलो, देवाचेरूच भावार्थ धरून. आयज होच बागेवन आमकां उलो मारता. कित्याक? जरी तर तुमी पळयत, आतां धर्माचेर वादळां उपरासल्यान, जावं ते आमच्या देशांत, जावं ते आमच्या राज्यांत, इतलें शांतीचें आसलें, आमचेच फुडारी धर्मा मदें फुटी घालतात. धर्माची वादळां उपरासल्यान खंयसरूय इंटरनेटाचेर वच, खंयसरूय वच, नाका जाल्ली शिकवण दितात. आर्गां तुका सोमया कांतार फाल्स म्हणून, जावं गोंयचो साहेब आनी कितें म्हणून, आनी कितें इगोर्ज मातेचेर असले भावार्थाचेर वादळां उपरासलीं आसात. आनी आमचो भावार्थ कितें आतां आलता दोलता, आमी भियेतात, आमचें व्हडें बुडटा कशें म्हणून. तेन्ना आमी एकूच प्रश्न करूंक जाय, ह्या सगळ्या वादळान म्हज्या जिविताच्या व्हड्यान जेजू आसा काय? जेजू जरी तर म्हजे सांगाता आसा जाल्यार भियोवपाची कसलीच गरज ना. हें कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. जेजू जरी तर म्हज्या व्हड्यांत आसा, जिविताच्या व्हड्यान, भियोवपाची गरज ना. होच तो आमच्या दर प्रश्नाक जाबाब. ताचेरूच विस्वास धरून, भावार्थ धरून जिवंक, वादळान तो आमचो आलाशिरो हें सत मानून आमकां दर एकल्या करपा मागूया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालूया.
आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपुणूच पयले अखंड भावार्थाचे नमुने जावंक आनी आपले पोरजेचो भावार्थ थीर करूंक वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी दर एका भावार्थ्याक आपलो भावार्थ आपणाक जाय ते परी जियोवंक मेकलेपण दिवंक आनी सगळ्या धर्मांक मान दिवंक शिकूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमी आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान घडण्यांक लागून भिरांतीची गुलामां जायना जावंक पूण ताचेरूच पातयेवन काळजीदारपणी जिविताक फुडो करूंक देवाचो आदार मागुया. ह्या मिसांत आपलें इंतेसांव भेटयल्या फ्लोरियानो फेर्नांदीश आनी ताच्या कुटुंबाचेर बागिवंत आंतोनीचे विनवणेन आशिर्वाद फावो कर म्हूण बापाचो आदार मागुया. दळ बापा कालतिकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दुयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तोयराचे वेळार आमी गायन घेवया. C37 पेज 44. सगल्यो बिरावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मागदा तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोयले आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवन. बापा, बागीवंत इरिनेवाच्या पोरबे दिसा तुजे मोहिमेच्या मानाक आमी भेटयता तें बलिदान दुयेन स्विकार कर आनी पवित्र सभेचो भावार्थ शाबीत सांबाळून तिच्या एकवटान तीर रावन तुज्या सासणीक स्वताचो मोग आमच्या काळजान भेटय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या हा देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इरिन्याव तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे असोकतायन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोडसो पुनायन पोरजो होळ लायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती ही गायता. Povit, povit, povit.
स्वर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयीचो उत्सर्गी तुका सोयीचो उत्सर्गी 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 तुका सोयीचो सर्वेस पोराची नावी येता ताकाचो उत्सर्गी तुका सोयीचो उत्सर्गी तुका सोयीचो उत्सर्गी 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 तुका सोयीचो बाबा कोरोस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया येशू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत आपलीच कुशीन खोस्ट मरोन सोसून पिचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंजी तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेया ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगो पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशां बसो तें वारोवतलें हें म्हजें उगडासाक कुरात भावार्थाचो गुटपोर गोठोया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन मोडा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची खास तुका हांव समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकणी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेवन बापा फिलिप नेर आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमची भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात पिडींत आसात कोण नोकरी सोदतात आपलो वाडदीस समरभतात काजराचो दीस समरभतात जायतीं जाण दिसता आनी ना दिसतल्या वादोडांक सांपळिल्लीं आसात तांची दया कर म्हूण हांव मागतां आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दौरमुतां बागेवन इरेन्यो बागेवन आंतोन आनी सोर्क आनी तुका मांदोल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक म्हणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दी धरून म्हणटना किरीत भाशेन मागुया जायतीं जाण ना दिसतल्या वादोळाक सांपडलीं आसा जावं ते लोग्नीक जिविताच्या वादोळाक जावं ते पिडेच्या वादोळाक ओनितीच्या वादोळाक दर एकल्याक एक वादोळ आसाच आनी तेच भाशेन दिसतलीं वादोळां आसात आमच्या भारतान वेगवेगळ्या प्रांतांत वादोळ येवन बुट्टी येवन कितलींच जाण लोक मरतात तांचो उगडास करून सगळ्यां पासत आमी मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो गिरास समजादी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता कशी आमची पातकां बोस आनी आमकां कांय पडूं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वत्रेकता तूर आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमान तुजी सासण्याच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सुबेच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्यान शांती सुद्दां खाल तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेका मोगान शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोनिया तूं म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Only those who are baptized in the Catholic Church may come forward to receive the Holy Communion. Jézuk शेव मेरेन आमी सोगलीं उबी रावतल्यो जेजूक शेवल्या उपरांत आमी बसूं येता जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेताना आमी गायन घेवया R38 पेज 196 Jesus
प्रार्थया भोव मोगाळ बापा बागीवन इरेनेवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला मोरो पर्यान आपलो भावार्थ सांबाळून सुर्गींचो आनंद आनी रोग साक्षांचो मुकूट तो जोडूंक पावलो तशेंच ह्या पवित्र पोसणा वरवीं आमी त्याच भावार्था पोरमणे जिवंक आनी खरें पवित्रपण जोडूंक तोच खरो भावार्थ आमच्याय काळजांनी वाडूय क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं भाग्यवंत आंतोनीचे परबे दिसा नांव धर्मदान जालां तें 4,40,160 रुपया तीस भाशेन गेल्या मंगळाराक धर्मदान आयलां तें 18,960 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान भाग्यवंत आंतोनी उदेशी आपलो भरपूर आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर घालचो सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं सुर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दोळाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां नोमान तुका भाग्यवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ बोर म्हजें मौन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर मोती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगीत आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां भाग्यवंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोद्रे म्हज्यो उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे तुजे विंगीत आसले बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निबार ह्या वेळार तुका जाय तें माग उत्सुऱ्यांच्या बागीवन हातून तुका उलो मारतोल्यान तूं ना म्हणोनाय म्हूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय तर तुजी पदवीदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदीन जे सारकेले बरे गवडी ते जावं निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूं तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनोदी कोर आमेन Sadatoni Ostoria Bogda Portugal Sotuono Portota Tuja Granta Kerta Bogda Baluk Jesu Raya Sorasa Tuja Granta Kerta Bogda Baluk Jesu Ryan Torasa Krisa Vache Sharashukore Dekuntuve Da Kondile Chenna Doria Dege Kwe Garkele
Doria dege pregar gele Masli voice orote ai gole